2019-20 या वर्सा या म्हयन्यान 23rd January 2020 to 3rd February 2020 आमी साउथ गोवा मारगांव हिंगासर आमी ही व्हडली ट्रेड फेर एक फेर आसता ती थिंगा लोकल आर्टिजन्स आमचे गोयचे आनी आख्खे इंडियेचे रायट फ्रॉम काश्मीर टू कन्याकुमारी रायट फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश हे सगळे गांवचे लोक रुरल इंडियाचे लोक आपल्या घरान आपल्या विलेजीन जे वस्तू तयार करता वेदर दे आर ड्रेसीस वेदर दे आर एम्ब्रॉयडरी वेदर दे आर एनी टाइप्स ऑफ हँडीक्राफ्ट्स which India is very famous for, they will bring all these artifacts, handmade, handlooms or anything whatever they prepare, and they will come for this biggest trade fair in Goa जे जाता सारस आमचे साउथ गोवा थिंगा येवन ते डिस्प्ले करतले 200 stalls are being put up by the district rural development agency of South Goa. We have our director of district rural development agency Sanjit Rodriguez आमचो project director आमची madam Goltekar is also present who is in charge of this and our team to put this saras together. Central government has given us an aid of 35 lakhs for this project, and remaining 35 lakhs have been already received from state government contribution. We are going to spend 70 lakhs for this project. A lot of Goan artists, self-help groups, 4 only food stalls आमी self-help ग्रुपांक आमचे गोंयचे दिल्ले आहा. थिंगा फातोर्ड्याचो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा, मारगांवचो आहा आनी साउथ गोवाचे उरलेले सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी दिल्ले आहा की तेणी आपले जेवण आख्खो दीस जे आर्टिजन आसतले थिंगा प्लस आमचे गोंयचे लोक इंडियन ट्युरिस्ट एज वेल एज गोवन आमचे गोंयकार थिंगा हे ट्रेड फेराक जे येतले जे सामान घेवंक येतले ते आमचे गोंयकारांचो जो आस्वाद स्पेशली आमची चिकन शाकोती जावं आमचे फिश करी रायस जावं ऑमलेट रोस्ट जावं आनी कितें गोंयचे हुमण आसूं कितें आसूं ते थिंगा तयार जावन फ्रेशली कुक्ड जातले आनी हांकां सगळे आमचे गोंयकारांक मेवतले. तेजे भायर जितके हँडीक्राफ्ट स्टॉल्स आमचे इंडियन आर्टिजनांक दिल्या उपरांत जितकी एक्स्ट्रा उरतली ती आमी गोंयकारांक दितले. सो दीस इज प्रॅक्टिकली फ्री फॉर ऑल द मेंबर्स. आमचे गोंयकारांनी येवन थिंगासर हे आमचे सगळी स्टॉलाचो बरे भाशेन तेणी येवन कितें तरी गिरायक घालचे आमचे इंडियन आर्टिजनांक प्लस आमचे गोंयकारांक हे आमी मागता. आनी ह्या वर्साचो जो हे आहा आमचो इनॉग्रेशन आहा 4 वाजता दॅट इज ऑन 23rd tomorrow at 4 o'clock. It will be inaugurated at the hands of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant along with Deputy Chief Minister आमचो बाबू कवलेकर आमचो बाबू आसगांवकर फातोर्डा MLA विजय सरदेसाय एक्स चीफ मिनिस्टर आनी प्रेजेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत बाकीचे सगळे साउथ गोवाचे आमदार प्रेजेंट आसतले.